नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केली घोषणा. पीएम विद्या लक्ष्मी येवजणे अंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांक दितले आर्थीक आदार. अमेरिकेच्या राष्ट्रपती वेंचणुकेंत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी मारली बाजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली परबी. नामनेच्यो लोकसंगीत गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा संवसाराक अंतरल्यो. भोजपुरी आनी मैथिली भाषेतल्या गायकी खातीर मेळयल्ली नामना. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटान जारी केले घोषणापत्र. तरणाटे, शेतकार आनी बायलांक आदार दिवपी येवजण्यांची केल्या घोषणा. आनी जम्मू काश्मीर विधानसभेत संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आनी घटनात्मक हमी दिवपाचो थाराव केलो मंजूर. भाजपान काँग्रेसीची ही संविधाना आड गद्दारी अशी केली टिका. आनी आता खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत माहिती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकारांक बसकेंत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली. ह्या वेळार देशातल्या तरणाट्यांक शिक्षणा बाबतीन आदार दिवपा हेतान पीएम विद्या लक्ष्मी येवजण चालीक लावपाचें थारायलां अशें तांणी सांगलें. हे येवजणे अंतर्गत देशातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांक कटकट नासतना 10 लाख रुपया मेरेन रीण सरकार दितले अशी घोषणा तांणी ह्या वेळार केली. आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम. प्री स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे. इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी. पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा. करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी. तो तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या आश्वासनाप्रमाण केंद्र सरकार शेतकारांक फावो ते आदार करपाक वावुरता आनी ह्याच ध्येया अंतर्गत सरकारान FCI म्हळ्यार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान 10,700 रुपयांची न्यू इक्विटी गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक लागून शेतकारांच्या फावरान कामां करपाक महामंडळाक फायदो जातलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. FCI के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है. इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था. और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का FCI में इन्फ्यूज किया जाएगा. So that means as FCI will be able to do much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है. अमेरिकेच्या राष्ट्रपती वेंचणुकेंत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी डेमोक्रेटिक कमला हॅरिस हांकां हारोवन निर्णायक जैत मेळयलें. ह्या खर स्पर्धात्मक वेंचणुकेंत ट्रम्प हांणी पेन्सिल्वेनिया आनी जॉर्जिया ह्या मुखेल शारांत निर्णायक 270 मतां मेळोवन आपलें जैत निश्चित केलें. राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके भायर ट्रम्पाच्या पक्षान US काँग्रेसींत आपलो कब्जो चड बळिश्ट करत ओहियो आनी वेस्ट वर्जिनिया ह्या मुखेल शारांनी जैत मेळोवन सिनेटाचेर आपलें नियंत्रण मेळयलें. कमला हॅरिस हांणी न्यू हॅम्पशायर, वर्जिनिया आनी नेब्रास्काच्या दुसऱ्या जिल्ह्यांत जैत मेळयल्ले खरें, पूण मिशिगन, विस्कॉन्सिन आनी पेन्सिल्वेनिया ह्या शारांनी मात तांकां ट्रम्पा आड जैत मेळप कठीण थारलें.
वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत पाम बीच फ्लोरिडा हांगा जनसमुदायाक संबोधित करतना डोनाल्ड ट्रम्प हांणी जैता उपरांत आपली खोस उक्तायली आनी अमेरिकेच्या लोकांचे उपकार आठयले. With every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're gonna... इतले मजगती भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर जारी केल्ल्या एका पोस्टान डोनाल्ड ट्रम्प हांका वेंचणुकेंत मेळयल्ल्या जैता खातीर तांकां परबी भेटयली. तशेंच भारत आनी अमेरिका हांच्या मजगती जागतीक आनी रणनीतीक भागीदारी चड घटमूट करपा विशीं येता त्या कार्यकाळांत आस्त बाळगिता अशें तांणी सांगलें. भारत आनी अमेरिकेच्या लोकांच्या फुडारपणा खातीर तशेंच जागतीक मळार शांतताय, स्थिरताय आनी उदरगत वाडोवपा खातीर दोनूय देशांमदीं बऱ्या नात्यांची घडण जातली अशी आस्त तांणी मुखार उक्तायली. नामनेची लोकसंगीत गायका शारदा सिन्हा काल सांजे उसरा नवी दिल्लींतल्या एम्स इस्पितळांत संवसाराक अंतरल्यो. तांचें वय 72 वर्सां आशिल्लें. शारदा सिन्हा हांकां तांच्या भोजपुरी आनी मैथिली भाशेंतल्या लोकगितांक लागून संवसारभर नामना फावो जाल्ली. तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान तांकां पद्मभूषण, पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले. तांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत देशभरांतल्या फुडाऱ्यांनी दुख उक्त केलां. तशेंच तांच्या कुडीचेर फाल्यां निमणे संस्कार जातले. तांच्या मरणाचेर दुख उक्तावन भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी तांकां आर्गां ओंपतना म्हान कीर्ती मेळोवन लेगीत सामके सादें सरळ जिवीत जगपी शारदा सिन्हा आशिल्ल्यो अशा उतरांनी तांकां याद केलें. ये संगीत, संस्कृति और संस्कार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है. वो मेरे प्रांत बिहार से थी और जिस तरह उन्होंने भक्ति गीत, छठ मैया के गीत और बाकी क्या भोजपुरी और क्या मैथिली के गीत को अपने सुंदर स्वर से जो ऊंचाई दी, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गुनगुनाया जाता है. और एक ऐसा दुखद कहूं या सुखद संयोग कहूं कि छठ के उनके गीत जो हम लोग छात्र जीवन से सुनते थे, वो भी छठ की पूजा कल से पहला रख होगा तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर बज रहा है. छठ पूजा जिच्या आवाजांतल्यान भक्ती गितल्यांतल्यान सुरू जाताली त्या परबेच्या पयल्याच दिसा तांणी निमणो श्वास घेतलो. तरी आसतना ह्या पुजेच्या निमतान वाजतल्या तांच्या भक्ती गितांतल्यान त्यो अमर उरतल्यो अशें भाजपाचे फुडारी सय्यद शाहनवाज हुसेन हांणी शारदा सिन्हा हांकां आर्गां ओंपतना सांगलें. हमारे जिले सुपौल की बेटी थी, बेगूसराय की बहू थी. पूरे बिहार के लोग और पूरे देश और दुनिया के लोग उनसे प्यार करते थे. वो बेहतरीन इंसान भी थी. आज ही उनके देहांत से कुछ मिनट कबल ही मैं उनको जाकर आईसीयू में देखकर आया था. तभी हमें लगा था कि वो उन पर दवाओं का असर नहीं हो रहा है. बहुत दुखद है. दूसरी शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत पैदा नहीं हो सकती. वो कोकिला थी, वो एक भारत की अनमोल रत्न थी. आज भारत ने एक बेहतरीन आवाज को खो दिया है. और छठ के गाने को तो छठ के जो गीत हैं वो पूरा छठ पर्व नहाय खाए से शुरू ही होता था. उनकी गीत, उनके गाने, उनके आवाज से. और देखिए छठ के ही मौके पे उनका देहांत हुआ. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदान प्रक्रियेक आता फक्त 2 सप्तकां उरल्यांत. ह्या फाटभुंयेर साबार राजकीय पक्ष आपल्या घोषणापत्रांत जनतेक वेगवेगळी प्रलोभनां दिवंक नेट लायतात. आज अजित पवार हांच्या फुडारपणाखालच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान आपले राज्यव्यापी घोषणापत्र जाहीर केलें. ते भायर ज्या मतदारसंघांत ह्या पक्षाचे उमेदवार उबे रावल्यात त्या मतदारसंघा खातीर जनतेच्या गरजेप्रमाण वेगळी घोषणा पुस्तिका ह्या पक्षान जारी केल्या.
या वेळार पत्रकारांक म्हायती दितना शेतकार, बायलो, तरणाटे आनी हेर भागीदार हांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत तांच्यो गरजो आनी अपेक्षा लक्षांत घेवन पक्षान हे घोषणापत्र तयार केलां अशें अजित पवार हांणी सांगलें. मी ठरवलेले पंजाब आणि हरियाणा सारख्या प्रगत राज्यांच्या मध्ये संस्थांच्या मधून प्रेरणा घेऊन अकादमी बॉक्सिंग, कुस्ती, भालाफेक, शूटिंग, पोहणं इत्यादी प्रकारचे खेळाडू तयार केले जातील. आम्ही बारामतीतील शेतकऱ्यांच्यासाठी 5,000 कृषी आधारित MSME फूड प्रोसेसिंग युनिटची एक नेटवर्क स्थापन करणार आहोत, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी माझ्या बारामतीकरांना आणि आजूबाजूच्या माझ्या सहकाऱ्यांना उपलब्ध होतील. तसेच एक बारामतीत लॉजिस्टिक पार्क लवकरच उभारण्यात येणार आहे, जे कुरिअर, लघु स्टोरेज सुविधा, वाहतूक केंद्र आणि कॉल सेंटर यांच्यासारख्या उद्योगांचं केंद्र बनावं, ज्यामुळे स्थानिक रोजगारांना त्या ठिकाणी संधी निर्माण होतील. विकासाच्या दिशेने एक मोठं पाऊल म्हणून बारामतीला भारतातील पहिलं सौर ऊर्जा शहर बनवण्याचा आमचा मानस आहे. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो दीस लागीं येता तशें महायुती आड महाविकास आघाडीचें राजकारण नेट धरपाक लागलां. दर एक पक्ष जनतेचो कौल मेळोवपा हेतान वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आनी आश्वासनाचो आदार घेतना पळोवंक मेळटा. मजगतीं महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी आज कोल्हापुरांत जाल्ल्या भौशीक सभेंत वेंचणुके खातीर महायुतीची 10 आश्वासनां जाहीर केलीं. हातूंत लाडली बहीण येवजणेंत बायलांक प्रत्येक म्हयन्याक 2,100 रुपया दिवपाचें उतर तांणी दिलें. तशेंच बायलांच्या सुरक्षे खातीर 25,000 बायल पुलिसांक पुलीस दळांत भरती करपा विशीं तांणी आश्वासन दिलें. लाडक्या बहिणींना 1,500 वरून 2,100 रुपये 2,100 रुपये देण्याचं आम्ही या ठिकाणी जाहीर करतो. त्याचबरोबर महिला सुरक्षेला आम्ही प्राधान्य दिलंय. देवेंद्रजींनी आता त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि महिला सुरक्षेसाठी 25,000 महिलांना पोलीस दलामध्ये भरती करण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. आणि शेतकरी सन्मान योजना जी आहे, प्रधानमंत्री साहेबांची 6,000 आपली 6,000 12,000 जी आहे ती 12,000 सन्मान योजना वर्षाला 15,000 रुपये करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला. आणि त्याचबरोबर MSP वर 20% अनुदान देण्याचा देखील निर्णय आम्ही घेतोय. बाळासाहेबांनी 1995 मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ते देखील आम्ही त्याची पुनरावृत्ती या ठिकाणी करतोय. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो।
वायब्रंट गोवा फाउंडेशना वतीन गोवा बिझनेस समिटाचें आयोजन केलां. ह्या फाटभुंयेर वुडन होम्स इंडिया हांणी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बांबोळेच्या मुखेल दाराचेर मंगळारा 10:30 वरां भितर लाकडाचें घर तयार करून गोल्डन रेकॉर्ड प्रस्थापीत केलो, अशी माहिती वुडन होम्स इंडियाचे सिजर फर्नांडीस हांणी दिली. सिजर फर्नांडीस हांच्या मुखेलपणा खाला 22 कर्मचाऱ्यांनी सकाळी 7:30 वरांचेर हें घर बांदपाक सुरवात केली आनी सांजे 6 वरांचेर हें घर बांदून पुराय जालें. 12 वरांत घर बांदपाची मोख आशिल्ली, पूण प्रत्यक्षांत 10:30 वरां भितर हें घर बांदून एक नवो रिकॉर्ड प्रस्थापीत केलो, अशी माहिती सिजर फर्नांडीस हांणी दिली. 10.5 hours left. So basically we have finished it by say 10.5 hours and we are really excited. We could do it. I was hoping that we would finish in lesser time than that, but we are thrilled. We are so happy we could finish it in 10.5 hours. हम लोग actually 16 साल से ऐसे घर बना रहे हैं. We are building wooden houses from last 16 years. My company name is Wooden Homes India and we have been in this business for 16 years. I could only say one thing. The first client of mine, Indian Kitchen, is still my best friend. So that speaks volume about our quality and commitment towards our clients. ये जो है, this is a series that we have made, and these series are basically plug and play. So these series are sold separately. We have got 3 models over here. 3 can be joined together and clubbed and sold. Each individually can be clubbed and each individually can be sold separate. Individually you can take the balcony separate afterwards. When you want, as per your budget, as per your need, you can take what you want. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी निवृत्ती वेतन धारकां खातीर आशिल्ल्या म्हारगाय भत्त्यांत मुळाव्या पगाराच्या 3 टक्क्यांनी वाड केल्या. 50% मेळपी म्हारगाय भत्तो आतां वाडोवन 53% जाला. हो भत्तो जुलय 2024 सावन कर्मचाऱ्यांक लागू जातलो. जुलय 2024 ते ऑक्टोबर 2024 मेरेनची थकबाकी नोव्हेंबर 2024 म्हयन्याच्या पगारांत कर्मचाऱ्यांक लागू जातली. देशांत वेंचणुको जातात तेन्ना राजकीय पक्ष फक्त आश्वासनाचो आधार घेनासतना एकामेकाचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करतना लेगीत दिसून येतात. तशेंच कांय फुडारी हेर फुडाऱ्यांच्या चारित्र्या विशीं लेगीत विधानां करपाक फाटीं सरनात. महाराष्ट्रांत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या शिवसेना गटातल्या अरविंद सावंत आनी सुनील राऊत हांणी अशाच तरेच्या निंदनीय राजकीय डावपेच खेळटना विरोधी पक्षाच्या बायल उमेदवारांचेर बुरशी विधानां केल्लीं. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे किरीट सोमय्या हांणी वेंचणूक आयोगाकडेन हे संबंदान कडक कारवायेची मागणी करतना सद्याच्या महायुती सरकारान सुरू केल्ल्या लाडली बहीण येवजणेक लागून राज्यांतलो बायल वर्ग महायुतीच्या फावरान कौल दीत ह्या भयान विरोधी पक्ष चवताळा अशें सांगलें. उद्धव ठाकरे सेना को डर लग रहा है कि लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र का महिला वर्ग बड़े प्रमाण में महायुति भाजपा की ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा दिखाई दे रहा है. अरविंद सावंत ने साइना इंसी के खिलाफ उसी प्रकार से वही भाषा में इंपोर्टेड माल. अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने उनके क्षेत्र में जो सुगंधा कारंजे महिला उम्मीदवार है शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, उसको भी इसी प्रकार से बकरी बलिदान. हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. अरविंद सावंत को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर केल्ल्या प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी येवजणेक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी होकार दिलो. देशाच्या वंचित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासांत आडमेळी येवच्यो न्हय हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकार अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांक आधार दिवपाक प्राथमिकता दिता अशी खोस तांणी उक्तायली. हे येवजणे अंतर्गत देशातल्या 1 लाख गुणवंत विद्यार्थ्यांक फक्त 3% व्याज दराचेर सरकार 10 लाख मेरेन रीण दितले आनी रीण दिवपाची ही प्रक्रिया सोपी आनी पारदर्शक आसतली अशें धर्मेंद्र प्रधान हांणी नमूद केलें. कैबिनेट में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है. प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना देश की 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों के लिए 10 लाख तक लोन, जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी
ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना आज पारित किया गया। उसमें 2-3 मुख्य फीचर रहेगा। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनकी ट्यूशन फी, उनकी हॉस्टल फीस, उनकी किताबों के बारे में और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त हो पाएगा। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। जम्मू काश्मीर विधानसभेत आज संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आनी घटनात्मक हमी दिवपाचो थाराव मंजूर केलो। आज सकाळी सभाघरांत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी हांणी एक थाराव मांडटना संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आनी घटनात्मक हमी दिवपाचे म्हत्व हाचेर भर दिलो, जातूंत ह्या थारावा प्रमाण जम्मू काश्मीरच्या संस्कृतायेची आनी हक्कांची राखण जातली। खाशेल्या दर्जाची घटनात्मक हमी परतून मेळोवपा खातीर जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांनी वेचून हाडिल्ल्या प्रतिनिधी कडेन संवाद सुरू करपाक आनी ह्यो तरतुदी परतून मेळोवपा खातीर घटनात्मक नियंत्रणां तयार करपाचो केंद्र सरकाराक उलो मारचो अशें विधानसभेन घेतिल्ल्या थारावांत मांडलां। विधानसभेत हो थाराव हाडटकच भाजपाचे सुनील शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला विरोधकांनी हो थाराव सभाघराच्या कामकाजाचो भाग न्हय अशें सांगून निशेध करपाक सुरवात केली। ह्या बोवाळामदी सभापतीन हो थाराव आवाजी मतदानावरवीं पारीत केलो। PDPच्यो फुडारी मेहबूबा मुफ्ती हांणी विपक्षांत आंकडेवारी न्हय तर आपलो उद्देश स्पष्ट आसपाक जाय तेन्नाच राज्या खातीर कार्य करपाक शक्य जाता अशें सांगलें। अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। कोल्हापूर हांगा पत्रकारांच्या एका प्रश्नाक जाप दितना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी राहुल गांधी हांच्या विचारधारणेचेर टिकास्त्र सोडले। राहुल गांधी हे काँग्रेसीची मुळावी विचारधारणा सोडून अस्थिरता पसरवपी संघटनेच्या विचारधारणेप्रमाण वावुरतात असो आरोप तांणी केलो। अशा तरेच्या कट्टरवादी विचारधारणा आपणावन ते संविधान आणि भारत जोडो यात्राच्या नावाखाला समाजांत अस्थिरता पसरावन लोकांक बाटोवपाचे काम करता अशें तांणी मुखार सांगलें। आलेला आहे या समूहामध्ये अनेक संघटना अशा आहेत की ज्या संघटना अतिशय एक्स्ट्रीम डाव्या विचाराच्या आहेत, ज्यांचे हे धोरण जर आपण बघितली, यांची कामाची पद्धत आपण बघितली तर ही अराजक पसरवणारी अशा प्रकारची ही संपूर्ण सिस्टीम आहे। एनार्किस्ट सिस्टीम त्याला आपण म्हणू शकतो। एकीकडे राहुल गांधी एक पुस्तक आपल्याला दाखवतात, खरं म्हणजे संविधानाचा सन्मानच केला पाहिजे, पण मग लाल संविधान का? कोणाला तुम्ही इशारा देताय? लाल संविधान दाखवून किंवा लाल पुस्तक दाखवून तुम्ही कोणाला त्या ठिकाणी इशारा देताय? संविधान आणि भारत जोडो याच्या नावाखाली अराजकता पसरवणाऱ्या लोकांना एकत्रित करून समाजामध्ये विद्वेष आणि अराजकता तयार करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे। कुठेतरी या देशाच्या एकतेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण होईल। हेच काम
आज या अराजकतेला पसरवण्याच्या मुळे राहुल गांधींच्या माध्यमातून होत आहे। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आज महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार कामात वांटो घेतना वाशी तशेंच अमरावती मतदारसंघांनी प्रचार सभेत उलोवप केले। या वेळार लोकांक विरोधी पक्षाच्या भ्रमिष्ट करपी धोरणाक बळी पडनासतना एकठांय रावपाचें आवाहन तांणी केलें। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। छठ पुजेचो आज दुसरो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। या परबेच्या दुसऱ्या दिसा सूर्यदेवाक आनी तांची आवय छठ माता हांकां तांचे भक्तगण खीर आनी भाकर असो खरणा प्रसाद म्हूण ओंपतात। खरणा प्रसादा उपरांत 36 वरां भक्त उपास दवरून उपरांत उदक आनी जेवण दिवन हो उपास सोडटात। पटना हांगा गंगा न्हंयेच्या देगेर हजारांनी भाविक ह्या पुजेत वांटेकार जाल्ले। इतले मजगती दिल्ली वाडट्या वायू प्रदूषणाक लागून दिल्ली उच्च न्यायालयान यमुना न्हंयेच्या देगेर छठ पुजा मनोवपाक बंदी घाल्या। कोविडा उपरांत ह्या यमुना न्हंयेच्या वाठारांत छठ पुजा करपाक बंदी आशिल्ली। आता ह्या न्हंयेचें उदक इतलें प्रदूषित जाला की थंय त्या वाठारांत गेल्लो मनीस दुयेंती पडटाच। हाका लागून दिल्ली उच्च न्यायालयान ह्या न्हंयेच्या देगेर पुजा करपाक मनाय केल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.0 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केली घोषणा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजने अंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांक दितले आर्थीक आदार। अमेरिकेच्या राष्ट्रपती वेंचणुकेत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी मारली बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली परबी। नामनेची लोकसंगीत गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा संवसाराक अंतरल्यो। भोजपुरी आणि मैथिली भाषेतल्या गायकी खातीर मेळिल्ली नामना। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटान जारी केले घोषणापत्र। तरणाटे शेतकार आणि बायलांक आदार दिवपी योजना। आणि जम्मू काश्मीर विधानसभेत संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आणि घटनात्मक हमी दिवपाचो थाराव केलो मंजूर। भाजपान काँग्रेसीची ही संविधाना आड गद्दारी अशी केली टिका। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।